11/3/2025 पप्पू विश्वास ह्याच्या कंप्लेनाचेर एक ऑफेन्स डेकॉयटीचो रेजिस्टर जालो सेक्शन 310 ऑफ BNS अंडर. भितर आतां 5 जाणांक अरेस्ट केले. ते 3 जाणांक काल प्रोड्यूस केल्ले रिमांडाक आनी 2 जाणांक आयज प्रोड्यूस केले. आयज 2 जाणांक प्रोड्यूस केले तेंच्यांनी म्हाका रिमांड ऑब्जेक्ट करपाक कॉन्टेक्ट केलो. So there are certain statutory grounds based on which the remand is judged and decided by the court. आणि 2-3 सुप्रीम कोर्टाची ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाची जजमेंटां आसा 2-3 जे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, रिजन्स ऑफ अरेस्ट एंड कम्युनिकेटिंग इट टू द रिलेटिव एंड वेरियस फॅक्टर्स आर मेन्शन एंड द IO हॅज टू फॉलो देम. ह्या केसीन पर्टिक्युलर ग्राउंड्स असले ऑफ अरेस्ट आनी रिजन्स आनी जे सुप्रीम कोर्टान डायरेक्शन दिल्ले ते फॉलो केल्ले ना IO. ह्या खातीर हांवें ह्या पॉयंट्सांचेर आर्ग्यू करून पुलिसांनी जी कस्टडी मागलेली 7 दिसाची PC रिमांड मागलेलो तो कोर्ट ऑनरेबल JMFCन रिजेक्ट करून 14 दिसाची JC मारली दोन्ही दोनूय एक्युजांक.